गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज खुबश्यो घडामोडी गोंयांत घडल्यात, ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट। आयज सभापती पदाची वेंचणूक जाली आनी हे सभापती पदाचे वेंचणुकेत सावराडेचो आमदार गणेश गांवकारान ही वेंचणूक जिखिल्ली आसा। ताच्या ऑपोजीट जो उबो रावल्लो तो एल्टन डिकोस्टा ताका पराभूत केल्लो आसा। 7 विरुद्ध 31 मतांनी आमचो गणेश गांवकार जिखिल्लो आसा। दुसरे वटेन आयज जेन्ना विधानसभा आफयली एका दिसाची त्या वेळार विरोधकांनी जी रामा काणकोणकाराचेर जो खुनशी हल्लो जालो त्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी सभापतीचो जो गणेश गांवकार जाल्लो आसा तो एसटी समाजाचो देखून गणेश गांवकारान ह्या हल्ल्याचो निशेध करचो म्हणून विरोधकांनी मागणी केली, पूण गणेश गांवकार काय उलयलो ना। ह्याच विशयाचेर भायर जेन्ना बाबूश मोन्सेरात आनी शेतकी मंत्री रवी नाईक हांकां विचारले तेन्ना तांणी हे घडणुकेचो खर निशेध केल्लो आसा। लोकशाही राजवटी भितर प्रत्येकाक उलोवपाचो अधिकार आसा। कोणें कितें म्हटलें म्हणून ते दुसऱ्याच्या मनाक लागले, ताका लागून तेणें दुसऱ्याचेर हल्लो करप सामको चुकीचें आशिल्ल्याचें बाबूश मोन्सेरात सांगता। जाल्यार रवी नायकाच्या कोतान रवी नायक म्हणटा गुंडगिरी कोणें करप न्हू। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आणि एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें की जी सरकारी जमनीचेर जी घरां आसात ती कायदेशीर जातली आनी हे विशीं विधानसभेंतूय विधेयक पास जाल्लें। आनी आतां एक मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला तो म्हळ्यार आतां जी सरकारी जमनीचेर ज्यो झोपडपट्टी आसात त्यो कायदेशीर जातल्यो। आनी सविस्तर बातमी ही तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कुर्जुवेकरा कडेन। हत्ती एक गणेशाचें रूप, हत्तीकूय आमी देव मानतात, तो लोकांक मेळपाक आयला अशी जाप शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी दिली। पत्रकारान तांकां जेन्ना ओमकार हत्ती बद्दल विचारलें तेंच्यांनी अशें सांगलां की ज्यांचें लुकसाण जालां, जे शेतां भाटांचें लुकसाण जालें तांकां लुकसाण भरपाय दितलो अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा। दुसरी जी बातमी म्हणजे फोंड्या म्हालात एक अशी घडणूक घडला की एक बापायच्या नात्याक काळिमा फासपाची अशी घडणूक घडिल्ली आसा। एका बापायन आपल्या स्वताच्या चलयेचेर 14 वर्साच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केला अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। सद्या ताका आतां अटक केली आसा आनी ताचेर आतां कारवाय सुरू आसा। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आणि एक म्हत्वाचे अपडेट्स म्हळ्यार सद्या गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या आनी गोंयांत सद्या गुंडा राज सुरू आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्लो आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या केरकरा कडेन। चिमल वाठारांतल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉलाक विरोध करच्या पयलीं ह्या प्रकल्पा विशीं थळाव्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय। हे प्रकल्प आयले जाल्यार गांवच्या लोकांक बरोच फायदो जातलो, म्हणजेच तांकां नोकऱ्यो, उद्योगाच्यो संदी आनी बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगिल्लें आसा। तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार कोडार IIT विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच कितें तें सविस्तर आपूण उलयतलो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें आसा। देखून गोंयकारां खातीर खुबशीं मोठी कामां करपाची आसात। IIT तातूंतलोच एक म्हत्वाचो प्रकल्प अशें आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें आसा। देखून हो प्रकल्प बेगीन सुरू जावचो ना अशें तांचें म्हणणें आसा। देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज जे EV बसीचे जे ड्रायव्हर्स आसा आनी कामगार संघटनेन आयज मडगांव प्रोटेस्ट केला आनी तांकां जो पगार मेळटा तो कमी आसा आनी त्या पगारान वाड जावची आनी जे कदंबाचे जे ड्रायव्हर्सांक सगळ्यो सुविधा मेळटा तश्योच सुविधा ह्या EV बसीच्या ड्रायव्हरांक मेळच्यो अशे तरेची मागणी तांच्यांनी केली आनी तांच्यो जर मागण्यो पुराय जायना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्लेली आसा।
तर आता तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी आनी सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणीत हांव हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगा सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव उत्तेजा गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्धा तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.